प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज शुक्रार आयचें वर्तमान जावन आसा लुकाचो 12वो विसवोर वोड 54 ते 59 पर्यंत. लूक चॅप्टर 12 वर्सेस 54 to 59. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. ताणें लोकांक आनीकूय म्हणलें, घोस्तूम तीर्थावन एक खूब चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोकडीच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोखी थावन वारें मारतोच तुमी म्हणटात, बरीच गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. आरे दोंग्यानो, प्रितुमीचें आनी मोडबाचें तोंड कशें पारकुचें तें तुमी जाणून हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं कशें जायना तर. तुज्या वाद्या कडेन कबलात कोर. नीट सारकें कितें तें तुमचीच तुमी कित्याक थारायनात. तुज्या वाद्या बरोबर उदिखाऱ्याशी वेता आसतना तुमचो तोंटो सोपोवंक वाटेरूच जाता तितलें कोर. नाजाल्यार ती तुका नितीदाराशी ओडून व्हरतीत आनी नितीदार तुका कसबाच्या हातान दियीत आनी कसब तुका बुणकुणीन घालीत. हांव तुका सांगतां, तुजो निमाणो लेपटोन तुवें फारीक करीसोर थंयसरली तुका सुटका मेळची ना. प्रितीच्या भावभयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू आमकां 2 वस्तू सांगतात. पूण आमी फकत एक वस्त आमी आयज नियाळ करुया आनी हो काळ कशे भाशेन पारकूंक. जेजू म्हणटा ओस्तूम तीर्थान एक खूब चोडोन मांडटा तें पळोवन तुमी रोकडीच पावस येता म्हणटात आनी तशेंच घडटा. आनी दोगी थान वारें मारतात तुमी म्हणटात, बरीच गरमी जातली आनी तशेंच घडटा. ताच्या उपरांत तो कितें म्हणटा, दोंग्यानो म्हणटा, प्रितुमीचेर आनी मोळबा तोंड कशें पारकूंक तें तुमी जाणोन हो काळ पारकूंक तुमचे लागीं कशें जायना तर. भाव भयणीनो, आमी जेन्ना आमच्या दोळ्यांनी कितें पळयता आमी जाणू की कितें घडपाचें आहा. ह्या दिसांनी लोक न्यूजपेपर वाचता, टीव्हीचेर खबरो आयकता आनी म्हणटा आमच्या संवसारांत कितें जालां, खूब झुजां कॉमेस जाल्यान, खूब वस्तू वायट जातात, खूब लोक आतां एकामेकाक नाकारपाचें काम कॉमेस केलां, आपणाचें चिंतपाचें काम केलां. आतां खूब देशां मदें ह्या आमच्या संवसारांत झुजां चलतात. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना ही खबर आमी आयकता, खबर आमी वाचता, आमी म्हणटा आतां संवसाराचें कितें जातलें, आतां आमी खंयच्या काळार पावल्या. कित्याक हें सगळें आमी आयकता, हें सगळें आमच्या दोळ्यांनी पळयता. पूण भाव भयणीनो, आमी पवित्र पुस्तक उगडीत जाल्यार, देवाचें उतर वाचीत जाल्यार, त्या उतराचेर नियाळ करीत जाल्यार आमकां कळोन येता की जें घडटा ह्या वेळार जेजून आमकां पयलें सांगून दिलां. देवाच्या उतरान आमकां सांगून दिलां की तो पोत्तून येवचे पयलीं झुजां घडपाचीं आहात. एकामेका मदें खूब वीट वाट वचपाची आहा. आनी भाव भयणीनो, हें उतर आमी आयकलां जाल्यार खरेपणी देवान आपल्या उतरान कितें सांगलां जाल्यार जें आमच्या जिवितांत ह्या संवसारांत कितें घडटा तें हें पळोवन आमी केन्नाच आमी वायट चिंतची ना. आमी समज जाल्यार जेजू तुजो पोत्तून येवपाचो वेळ पावला. खरेपणी आमी जाणो जें वेळार आमच्या संवसारांत घडटा तें तुवें आमकां पयलेंच सांगलां, कित्याक आमी तें पळयलां तुज्या उतरान. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी आमच्या दोळ्यांनी कितें पळयता, आमी आमच्या कानांनी आयकता, आमी म्हणटा अशें घडटलें, तशें घडटलें, पावस पडटलो, गरमी येतली. आनी जेजू आयज म्हणटा, दोंग्या म्हणटात, मोळबाचेर आनी प्रितुमीचेर तोंड कशें पारकूंक तें तुमी जाणत जाल्यार हो काळ पारकूंक तुमी कशे भाशेन जायना. भाव भयणीनो, आमच्यान हो काळ पारकूंक जायना कित्याक आमी वेळ काडून आमी देवाचें उतर शिकोनात, आमी तें उतर वाचिना, त्या उतराचेर आमी नियाळ करिना.
आमकां जे इगोर्जेन आमकां कितें आयकोंक मेळटा शर्मा आयकोंक मेळटा कितें पयलें वाचप दुसरें वाचप शुवर्तमान आयकूंक तितलेंच आमी आयकता आमी जें आयतारा दीस करूंक जाय तेंच कोत्ता पूण भाव भयणीनो आमचो संबंद देवाशी गोड करपाक आमी एकामेकांच्या मोगान चलपाक हें देवान उतरान आपलें सांगलां तें आमी करपाक आमी सुरवात करिना आमी करिना आनी भाव भयणीनो देखून आयज जेजू म्हणटा जो कोण देवाच्या उतरान जें बरयलां त्या उतराचेर नियाळ करून हो काळ पारकिना हो पारकूंक जायना ती म्हणटा ती जावन आसा डोंगी आनी भाव भयणीनो डोंग्यांक केन्नाच देवाच्या राज्यान भितर सरपाक मेळचें ना जो कोण डोंग्या भाशेन आपलें जिवीत सारता तो फकत जें दिसता जें आयकता ह्या संवसारांत तेंच कोत्ता ताजेर आपलो नियाळ कोत्ता त्या प्रमाणे आपलें जिवीत सारता पूण भाव भयणीनो खरो भावार्थी जो कोण जेजूचो पाटलावदार आसा जेजूचेर सत मानता देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता तो ह्यो संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना तो देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तो आतां जेन्ना मागणी कोत्ता तो देवाच्या उतरा प्रमाणे मागणी कोत्ता तो डोंग्या भाशेन काम करिना तो जें देवान उतरान सांगलां तें आपलें जिवीत सारता तर आयज भाव भयणीनो जेजून आमकां एकदम कोडी उतरां म्हणल्यार डोंगी म्हणल्या तर आयज आमी खरेपणी देवा कडून येवन आमी देवाचें बोगसणें मागुया आमी फकत धर्म केला जाल्यार फकत थोडे मागणे केला जाल्यार जे आमच्या काळजाना आमच्या तोंडांतल्यान सुद्दां ते जावंक ना जाल्यार आमी आयज आमच्या काळजांतान ते मागणे करया जे आमी सत मानता ते आमी मागणे करया जे आमच्या काळजांतान हा ते आमी उलोवंक आमच्या काळजांत देवाचें उतर घालूंक त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक आयज तान आमी सुरवात करया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडटा आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडटां.